मोगाड म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो, थोडीच वर्सां जालीं हांव म्हजें शिकप सेमिनारींत करतालो. पाद्रीपणाचें शिकप सेमिनारींत करतालो. आनी शिकप करता आसतना जायती फावटी सेमिनारींत थावन आमकां बोनकोणींत वचपाक, प्रेसावांत वचपाक जायती फावटी म्हाका संदी मेळ्ळ्या. आनी अशेंच जायती फावटी गेल्या उपरांत एक बोनकोणींत आसलेलो भाव म्हजो बरो इश्ट जालो, म्हजो बरो फ्रेंड जालो, म्हजो बरो इश्ट जालो. आनी एका दिसाक हांवें गोठाय घेतली, काळजी घेतली आनी हांवें ताचे लागीं विचारलें, इश्टा, हाव डीड यू लँड अप हियर? कशे भाशेन ह्या बोनकोणींत पावलो तूं? मोगाड बाबा भयणो सांगता आसतना ताचें रूप म्हज्या दोळ्या मुखार येता. आनी अशें म्हाका म्हणटालो, फादर, आवय बापायचो एकलोच पूत हांव. म्हजे माय पाय म्हजो जायतो मोग करता. मायन पायन म्हाका कितेंच उणें करूंक ना, सगलें दिलां. 10वी पास जाली तेन्ना बऱ्यांतलो बरो फोन दिलो. 12वी पास जाली तेन्ना बऱ्यांतली बरी गाडी दिली. 15वी पास जाली तेन्ना बऱ्यांतली बरी गाडी दिली. आनी उपरांत सांगतालो, फादर, एका दिसाक म्हजी चूक जाली, म्हजे लागीं एक व्हड चूक जाली. आनी हे चुकीक लागून आयज बोनकोणींत सोजा भोगता. आनी उपरांत म्हाका म्हणटालो, फादर, म्हजे आवयन बापायन म्हाका सगलें दिलें, पूण केन्नाच म्हजे मायन आनी म्हज्या पायन म्हाका म्हणूंक ना, चल आयज आमी मिसाक या, चल आयज आमी नोवेनाक या. वो केन्नाच म्हणूंक ना, घे हे रोजराचें कोंत घे, आयज आमी तेर्स करुया, आयज आमी आमोरी करुया, अशें केन्नाच म्हणूंक ना. आनी उपरांत मोगाड बाबा भयणो म्हाका सांगतालो, फादर, सेरमावात केन्नाच म्हजी खबर आवय बापायक सांग, लोकांक सांग. आनी शेवटाक म्हणटालो, हे बोनकोणींत तुजे भाशेन जायते पाद्री येतात, माद्र्यो भयणां येतात, आनी ती आमकां मागणें करूंक शिकयतात, पवित्र पुस्तक वाचून शिकयतात. मोगाड बाबा भयणो, आयज आमी बोनकोणींत आसलेल्या बाबा भयणांचो उगडास करता, तांचे पासत आमी मागता. आनी आयज आमचो विशय जावन आसा, बोनकोणींत आसलेल्या बाबा भयणां सोवे बरवशाची किर्दां आमी जावुया. आयज म्हाका सांगूंक खुशालकाय भोगता, कित्याक जायती म्हजी क्रिस्तांव बाबा भयणां बोनकोणींत भेट दिवंक वेतात, बोनकोणींत आसलेल्या सोवे मोग दाखयतात, पूण एके वाटेन दुखूय भोगता सांगूक, बोनकोणींत आसलेल्या बाबा भयणांक ओकमान करतात, तांकां भायरायतात, आमचे मदें तांकां घेयनात. मोगाड बाबा भयणो, आयची वाचपाक कितें सांगतात तें आमी पळोवया. आयचें पयलें वाचप दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप, सोबीत वाचप. इस्रायल पोरसां किरीत भाशेन गुलामपणांत आसली, तिवेन दी एक्झायल, गुलामपणांत आसलेली बाबिलोनियांत. आनी थंयसर जायतें दूख आपल्या गांवघरांतान पयस आसलेली, पूण ह्या दुखा मदें 4 तरणाटी आसलेले, दानियल, अनानियस, अजायल आनी मिशायल. हे 4 तरणाटे किरीत भाशेन दूख आयले, कोस्ट आयले, पूण हे 4य तरणाटे आपलो भावार्थ सोडिना. आनी ह्या पासत देव तांच्या भावार्थाक लागून, तांच्या विस्वाशीपणाक लागून तांकां जाणवायेन भरता, सगले भाशेची गिरेस्तकाय तांकां दिता. हे पयलें वाचप सांगता. दुसरें वाचप आमी बरे भाशेन आयकलें जाल्यार शिव वर्तमान आमी साडो, एक विधवा आपल्या लागीं आहलोले नाहलोले सगले देवाक दिता. आनी जेजू हें पळयता आनी म्हणटा, पळय, हे वस्तोरेन आपल्या लागीं आसलोले, जेवणा काणाक नासलोले आसलोले ते पासून देवाक दिले. तर मोगाल बाबा भयणो, आयज ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेत आसतना ह्या नोवेनाचो फोड कसो आमच्या जिविताक आमी कितें घेतले काय, फकत 2 वस्तू तुमचे मुखार दवरता. पयलें म्हणल्यार बरवशाची मनशां जावुया. आयज आमी सगलीं ह्या नोवेनांत वांटो घेता, आमच्या गोंयच्या सायबाक मान दिता, कित्याक हो आमचो भाव फ्रांसीस शावेर, भागवत फ्रांसीस शावेर बरवशाचो मनीस. मोगाड बाबा भयणो, आमी जाणो बरवसो देवाचेर, जरी तर बरवसो आमी मनशाचेर दवरलो जाल्यार आमी फटवता.
बोरवोसो मनशाचेर दवरल्यार आमी फटवता, जरी तर बोरवोसो देवाचेर केन्नाच फटोवचें ना. हे भाग्यवतांनी बोरवोसो देवाचेर दवरलो. ह्या पासून आयज आमी ताका मान दिता, ताची भक्ती आमी करता. पयले सुवातेर बोरवोशाची मनशां जावया, आनी दुसरे सुवातेर बोनकोणीत आसलेल्या बाबा भयणां सवे मोग दाखोवया. सगळे आमी चुकता आनी तेय भाव चुकल्यात आसतले. सोपयता आसतना मोगाळ बाबा भयणो, आमचो पाप साहेब मेला, तो पाप साहेब तो ताका केरीत भाशेन मोग आसलेलो बोनकोणीत आसलेल्या बाबा भयणाचो. एक बरी वस्त करतालो आमचो मेला तो पाप साहेब फ्रांसीस. ती म्हणल्यार निमाड्या ब्रेस्ताराक ऑन मॉनी थर्सडे जे जेजून केले, शिसाचे पांय धुले, ते आमचो पाप साहेब करतालो. आनी पाप साहेब बोनकोणीत वचोन कोयद्याचे पांये धुयतालो आनी खंय सदांच ताका म्हणटालो, बोनकोणीत वेताना खंय सदांच म्हणटालो, हे भाव कित्याक बोनकोणीत आसात काय, आपूण कित्याक ना काय. वाय दीस पीपल आर इन द प्रिजन, वाय नॉट मी. ते कित्याक आसात काय, हांव कित्याक ना काय. आनी मोगाड बाबा भयणो, शेवटाक मोरपाक खंय आमच्या पाप साहेबाक मोरपाक फकत 4च दीस आसलेले. मॉन्डी थर्सडे, निमाड्या ब्रेस्तारा दिसा मॉन्डी थर्सडे मोरपाक 4 दीस आसात. म्हणल्यार तो बोनकोणीत वेता, प्रेसावांत वेता आनी तांकां म्हणटा, पळय सदांचे भाशेन आयज म्हजे लागीं घडो ना तुमचे पांय धुवपाक, तुमचे पांय धुवपाक, तुमच्या पांयाचो उमो घेवपाक आयज म्हजे लागीं घडो ना. पूण म्हजे लागीं घडो ना आसतना हांव तुमकां भेट करूंक आयलां, तुमकां जाप करूंक आयलां, दाखोवंक म्हाका तुमचो मोग आसा, तुमच्या कुटुंबाचो, तुमचे फॅमिलीचो म्हाका मोग आसा. तर मोगाड बाबा भयणो, आयज ह्या मिसांत आमी भावार्थान वांटो घेत आसतना बोनकोणीत आसलेल्या बाबा भयणाचो मोग करुया. तांकां भायर रावचें न्हय, अपमान करचें न्हय, ही चिंतना मनांत दवरुया आनी ह्या मिसांत भक्तीन भावार्थान आमी वांटो घेवया. बोडला त्या मनशान मोडू न्हय जाल्यार आज घोराब्या कित्याक मोडोंक पावल्यात काय, आज कित्याक डायवर्स जाय काय आमकां, आज कित्याक सेपरेशन सोदताय काय आमकां. त्या उजवाडाच्या बोरबाशार गोंय हे साडोक ह्या रेब्यांतले वयर चडटा. हे साडोक इतल्या रेब्यांतले वयर चडटा जाल्यार ते मेडे दिसना न्हू.